पावसान आल्तिना वेली देंगणां एक एक करून कोसळूंक लागल्यात। दर पावसाक एका ना एका सुवातेर देंगण देंवता। बुधवारा राती पावसाच्या नेटान आनीक एक देंगण कोसळ्ळें। घराक सध्या मार बशिल्लो ना, पूण येता त्या पावसाळ्यांत सांगू नजो। थंय आतां राखणें वणत बांदतले। महापौर म्हणटा वणत बांदपाची जबाबदारी पालिकेची न्हू, देंगणाचेर रावतल्यांक राखणें वणत बांदात म्हणून पोरूच शिटकावणी दिल्ली। आल्तिनार दर वर्सा पावसान एक ना एक कडेन देंगण कोसळटा। राखणें वणत ना ते सुवातेर देंगण कोसळपाचे प्रकार चड। बुधवारा रातभर घोग्यांनी पावस पडलो। पावसाच्या नेटान आल्तिनार देंगण कोसळ्ळें। नेमकी चर्ची कडेन चडटी सुरू जाता थंयच। घरा सकयल देंगणाक राखणें वणत नाशिल्ली। कोणाक कांयच बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना, मात दोंगुल्लेचेर आशिल्ले घराक हे पावसाक बरोच धोको उप्रासला। खूप पावस आसलेले आनी हे बोल्डर पडले। हांव ओनर एक घराचे आनी हांव आतां सकाळीं निवळ केले आनी हांव रिटेनिंग वॉल घालता। देंगणाक राखणें वणत बांदपाचें काम रावतल्यांचें, ते सरकाराचें वा महापालिकेचें काम न्ही। कार्लूस गोमसाक पोरू वणत बांदपाक सांगिल्ली म्हूण महापौर सुरेंद्र फुर्ताद उलोवन दाखयता। तो रिटेनिंग वॉल पळय आसा सरकाराचो न्हू, तो रिटेनिंग वॉल प्रायवेट, तो कोणाची ते बिल्डींग आसा एक डॉक्टराची, ताका आमी सांगलें तुमी पावसान पोरू रिपेर करात। ते ओनरान रिपेरच करूं ना। आतां सरकारान करपाचें, म्युनिसिपालिटीन करपाचें प्रायवेट कामां म्हाका कांय समजना। घर तेमचें आहा वयर, रिटेनिंग वॉल तेमी बांदूंक जाय। आनी आतां आमकां त्रास, माती सकयल कोसळ्ळी, आमी वर्कर घातले आनी खंयचे वर्कर वडे डायवर्ट केले थंय घातले। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। सत्तरी तालुका शेतकरी सेवा सहकारी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांची बनावट सय करून निवेदन दितल्या आड कायदेशीर कारवाय करपाचे संचालक मंडळान थारायला। संचालक मंडळा आड फटीचें निवेदन करून संस्थेची बदनामी करतल्यांचेर FIR घालपाचेंय बँकेन थारायला। बनावट सयांचें निवेदन तपासपा खातीर बेंगलोर धाडला। रिपोर्टाच्या आदाराचेर संस्था कारवाय फुडें व्हरतली। सत्तरी तालुको शेतकरी सेवा सहकारी संस्थेची बदनामी करतल्या आड कायदेशीर कारवाय करपाचे संचालक मंडळान थारायला। संस्थेचे संचालक मंडळ कर्मचाऱ्यांक पिट्टा, वेळार पगार पडना असले आरोप करून संस्थेचे नाव घाण केला म्हूण कर्मचारी आणि संचालक मंडळ म्हणटा। कर्मचाऱ्यांचे बनावट सयांचे निवेदन करून सहकार निबंधक, मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक धाडिल्ले। मंडळान हे निवेदन अक्षर तपासपा खातीर बेंगलोर धाडला। निवेदनाचेर आसात त्यो सयो फटीच्यो म्हूण रिपोर्ट आयल्यार हे कर्म करतल्यांचेर FIR घालतले म्हूण संचालक मंडळान थारायला। 15 कर्मचाऱ्यांनी अशी सही मारल्या म्हणून लेटर येयला, खूप लोकांक पावला लेटर, पण ह्यो सही एकट्यानूच मारलेली आसा आनी आमकांय खबर आहा कोणी मारल्या त्यो। आनी तेज्या खातीर आमी कितें करपाक थारायला की ह्या सहीचो नमुनो आनी आमकां जेचेर संशय आहा त्या सहीचो नमुनो आमी बेंगलोर हांगा धाडला। आनी जर तो नमुनो एक आमकां सेम मेळ्ळो तर त्या व्यक्तीचेर आमी कंप्लेंट रजिस्टर करतले, कंप्लेंट फायल करतले पुलीस स्टेशनाचेर। आनी जर तर खरोखरच आमी कितें तशें केलां जाल्यार आमचेरूय बी एक्शन जावंक जाय आनी आमची इन्क्वायरी जावंक जाय। तेन्ना हें जें खोटें कोणी कितें केलां आनी खोटो आरोप आमचेर केला, हेजेर चीफ मिनिस्टराक हें लेटर गेला म्हणटा तो मनीस, तेन्ना हेजेर चीफ मिनिस्टरानूय बरें लक्ष घालचें आनी फ्रॉड केस आहा हें हांव 100% सांगता, हेजेर सिरियसली एक्शन जावपाक जाय। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। मुरगांवचो आमदार वीज मंत्री मिलिंद नायक आनी ताचे बरोबरचे नगरसेवकांक धरून मुरगांवां बेकायदेशीर बांदकामां वयर सरूंक लागल्यात म्हूण मुरगांवची नगराध्यक्ष तारा केरकारान आरोप केला। कायदो गुड्ड्याक मारून सगळो वेव्हार चल्ला, मात मिलिंद आनी वास्कोचो BJP आमदार कार्लुसाक ताराच्या आरोपांचेर विचारल्यार दोगूय तोंड उगडूंक तयार नात। मिलिंद नायक आमचो मिनिस्टर, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर, तेज्या एरियान आमचे ते जेटीर म्हणटा थंयसर जो जागो गव्हर्मेंटान धोक्याचो आसा असो म्हणून जेन्ना तो जागो धोक्याचो आसा म्हणून आज कितली तरी वर्सां त्या घरांक नोटिसी धाडटा आनी त्या जाग्यार परमीट 5 नंबराचें इलेक्शन जेन्ना चालू आसलेलें तेन्ना ओपन मिनिस्टर भोंवता जाल्यार थंय ओपन घराची कामां चालू आसा, ती इलिगल न्हू, ती इलिगल न्हू। इवन मिनिस्टराचें घर इलिगल जाग्यार बांदून इलिगल म्हणजे धोक्याचें आसा अशा जाग्यार तेणें घर बांदलेलें रस्त्यार वचून सहज दिसता, ते कोसळून केन्ना रस्त्यार पडूंक शकता। आज तो इलेक्ट्रीक क्वॉर्टर्सान रावूं। दुसरे वटेन पालिकेक विचारिनासतना पालिकेच्या कामगारांक कदंबाचो बस स्टँड साफ करपाक वापरता म्हूण तारान कार्लुसाचेर फोग काडलो। हांगा
कदंबाचे कामां चलता आमच्या म्युन्सिपलचे स्टाफ व्हरून काम करून घेता हे इलिगल न्ही आनी बिलां मारतली मात्र कदंबाच्या हेतूनसून काल्लू साल्मेदा बील मारतलो कदंबाक दाखयतलो की आपण चेअरमॅन इतले काम करून घेतला म्हणून. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. इतल्याने खबराची त्रांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.